हांव सुदीन बाबाकूय सांगता आनी गोंयच्या गोवोरमेंटाक सांगता, म्हाका म्हगेले एक क्वेश्चन्सीचो गोंयचो लोक पयलो. गोंयचे लोक जेन्ना एग्री ना जाल्यार हांव ना कितें एग्री ना तें हांव सांगता तुका. म्हाका कोणेच व्हडलो सायंटिस्ट म्हणटा तेणें येवन सांगचें व्हडलो समज हाल्या थिंगा इवन स्टील ब्रिजाचेर देखून केलें उदक खंयच्या फ्लोट जाता तें म्हाका सांगाय तुमी. हांवें सुदीन बाबा सांगलां पयली रिवर जी आसा रिवर चालू जेन्ना न्हंय ड्रेजींग जेन्ना आनी ती बांदून घेयना त्या पर्यंत उदक फ्लोट येता रे. उदक सगळें येयलें जाल्यार मागीर लोकांक गरबर गेली मरे. इवन स्टील ब्रीज पासून बांदिल्ले तेका व्हडलें येना उदक फ्लोट जावपा जाय न्हू. आरे ते रिवर बी कित्याक म्हळ्यार ते पयलीं तेन्ना उदक फ्लोट जाता न्हू. पयले हे येताले कोटी येताले तेजे नळ घेवन हारे बांदा नळ घेवन येताले. आज व्हड येवपा जायना. सो पयलीं सगळ्यांक चिंतपा जाय ती रिवर आखी उस्पून बांदून घेवन मागीर करपाची. तूं एग्री आहा लँड फिलिंग हेका? हांव लँड फिलिंगा म्हणटा एग्री ना. आनी हांवें सांगलां सुदीन बाबाक हाल्या लोक जो इतलो त्रास आहा जावं सेरावलीचो बाणावलेचो हो रावपाचो ना. म्हगेलें एकूच मागणें पयलीं तुमी रिवर सारकी करा रिवर बांदा आनी मागीर दुसरें कितें म्हणटा उलया.